सर झेड पी इलेक्शनाचेर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसो जालो बीजेपीचो परफॉर्मन्स? खूप बरं झालं. म्हणजे आमची कॅन्डिडेट पूनम सामंत तिका 2000+ मतांनी ती जिखून आयली. आमी सदांच म्हणटा की BJP ही अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी पार्टी आनी लास्ट बेंचा पर्यंत पावपाचें आमचें एक प्रिंसिपल आसा. आनी कालच्या इलेक्शनान दाखोवन दिलां की आज आमी प्रत्येक घराघरांनी पाविल्ले आसा, गांवांनी पाविल्ले आसा. काल तो रिजल्ट तुमी पळयलो 33 सीट्स. म्हणजे आमी प्रत्येक कडेन जंय आमी हें केलें. थोडे सीट्स आमचे 3 सीट्स आमचे बारीक हातून गेले. म्हणजे 40 सीट 50 आनी 60 मतांनी आमी गेले. सो ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार 80% स्ट्रायक रेट आमची आसा. आनी अशें दिसून आयलें की आज BJP जे उलयता तें करून दाखयता. घराघरांनी आज पाविल्ले आसा. प्रत्येक कार्यकर्तो आज BJPचो चार्ज अप आसा. 2027 आमचें इलेक्शन आसा. ताची पूर्वतयारी म्हूण आमी सगळ्यांनी नेट धरिल्लो आनी लोकांनी इतलो मोठो प्रतिसाद दिलो. तें दाखोवन दिता की आज BJP प्रत्येक मनशाच्या काळजान म्हणटा तशें आपलें घर केलां अशें. So how you see the Congress performance in the ZP election? I don't want to talk about Congress because ते आमचे हे न्ही. BJP last like every year बरे परफॉर्मन्स. This is only because of our dedicated कार्यकर्ताs who are on ground not only during elections but all these 5 years. आमी खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमी लोकां पर्यंत पावत आसता. आमी इलेक्शन्स आयले की लोकांच्या दारान वचना. खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान, खंयच्या नाल्यार स्किमीच्या रुपान, खंयच्या नाल्यार खंयच्या BJPच्या कामाच्या निमित्तान, खंयच्या तरी डेव्हलपमेंटाच्या निमित्तान प्रत्येक आमचो कार्यकर्तो पावता, प्रत्येक आमदार पावता, प्रत्येक आमचो मिनिस्टर सगळे कडेन हें करता. आनी त्या खातीर BJP हें डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इतलो बरो आनी मोठो प्रतिसाद आमकां मेळटा. सर ऑपोजिशन म्हणटा की BJPक चडसो मायग्रंटाचो वोट पडलो आनी म्हाजे घर स्किमीक लागून पडलो. सपोज म्हाजे घर स्कीम इंट्रोड्यूस करूंक ना इलेक्शना पयलीं जाल्यार BJPक इतली सिटां येवची नासली. कित्याक वायट केलें? कितें वायट केलें? जे काँग्रेसीन इतल्या वर्सां करपा जाय आशिल्लें तें भारतीय जनता पार्टीन करून दाखयलें. गोंयकारांची घरां लिगलायज करपा खातीर काँग्रेसीच्या पोटान कित्याक दुखता? तुमी मुद्दम हांव सांगूं जाता एसेंब्लीच्या फ्लोरार बसून जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री एक्सप्लेन करपाचोच आशिल्लो म्हणजे की वचून आपूण सांगतालो आपल्याक कितें स्कीम ती एक्सप्लेन करता. हाजे पयलींच काँग्रेस रॅलींत गेलें. हाचें कारण कितें आशिल्लें? तांकांय खबर आशिल्ली की सपोज हें बील पास जालें जाल्यार आपलें दुकान, काँग्रेसीचें दुकान, बाकीच्यांचें सगळ्या पार्ट्यांचें दुकान बंद जातलें म्हणून. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपन्ड इन दीस इलेक्शन. पूण हो एकूच कारण नाशिल्लें की आमकां मतां पडलीं. आमी डेव्हलपमेंटाचें राजकारण केलें. आमी वेगळ्यो पयलीं पसून स्किम्स ज्यो आज केल्ल्यो आसात हाजे खातीर आमकां हें मेळ्ळें. आनी क्लीन आमी राजकारण करता हाजे खातीर आमकां मतां पडिल्लीं आसा. त्या खातीर खंय तरी दुसऱ्या विरोधी पक्षाच्या पॉलिटिकल हांच्या हातून जे व्हडले उलयताले वोट चोरी करून आज तांकां लोकांनी तापट दिला. आतां हें पंचायत इलेक्शन सगळें शिक्क्याचेर आशिल्लें. हांगा कसली वोट चोरी जाली? सो दिस आर ऑल काँग्रेसीच्यो गिमिक्स फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची. तातूंत तथ्य कांय नासता. सगळ्या कडेन जे आज वारें BJPचें जालां इज ओन्ली बिकॉज ऑफ डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राजकारण केलां म्हणून. ताजे खंय तरी काँग्रेसीक पोटान दुखता. Thank you.